चौथीच्या फाटभुंयेर दिवचल म्हालांतल्या सरवणचे मुळावे शाळेच्या बाजार डेक एक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। सोमारा भरिल्ल्या ह्या बाजारात भुरग्यांनी पणसांत पिकिल्लीं फळां आनी हेर घरगुती वस्तू विकपाक उपलब्ध केल्ल्यो। भुरग्यांक वेव्हारीक ज्ञान मेळचें म्हणून हो बाजार डे मनयल्लो अशें शिक्षिका संचिता फाळकरान सांगलें। सरकारी प्राथमिक विद्यालय सरवण ह्या शाळेत आज बाजार डे भरलेलो आसा आणि ह्या भुरग्यांनी शाळेच्या भुरग्यांनी आपल्या घराकडे जे जाल्ले म्हणजे त्यांच्या घरान जे उत्पन्न जाल्ले ते हाडून भुरग्यांनी हांगा विकपाचो प्रयत्न एक केला। आणि दुसरें म्हटल्यार ह्या भुरग्यांक आमच्या शाळेच्या भुरग्यांक हे बाजार डेच्या हितून देवाण घेवाण म्हणजे पयशे दिवप कशें आनी घेवप कशें आनी तेचो वेव्हार कसो करप हे सुद्दां ह्या हितूंतल्यान भुरग्यांक कळटा। दुसरें म्हटल्यार हे बाजार डे बाजार डे 5 वर्सां जालीं भुरगीं करता ह्या शाळेंत आमच्या आणि पालकांचो ह्या हितून खूब सहभाग आसा। पेरंट्स सगळे सपोर्ट करता, सगळ्या एक्टिविटीनी पेरंट्स सपोर्ट करता, भुरगीं सुद्दां त्या हितून पार्टिसिपेट करता।